amongst the locals of Sharao and Goans at large in respect to the Ro-Ro ferries. They are fees and non-operation of traditional ferries, and their demand for an additional ferry boat service on the Sharao route. The step the government intend to take in this regard. Speaker sir, सद्याक जी रो फेरी घातल्या थंय फी जी आसा ती 4 व्हिलराक 30 रुपया गेल्या आणि पयलू आसली 10 रुपया. सो लोकांचो डिमांड आसा की 10 रुपया फी करची म्हणून. मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. आनी दुसरें दोनूच रो फेरी आसा आणि सद्याक एक ओल्ड फेरी जी आसा ओल्ड फेरी चलता. सो सद्याक डिमांड जो आसा तो 3 फेरी सकाळची आनी सांजची ज्यो ओल्ड फेरी आसा त्यो हाडच्यो. म्हाका दिसता मिनिस्टर आनी आयजूच एक हें जाला इन्सिडेंट जाला की रो फेरीचो जो रोप आसा आमी आतां न्यूजार पळयलो तो रोप तुटोन पडला. आतां नवीन रो फेरी असो रोप तुटोन पडो हांव नको कितें चल्ला तें म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर ओके श्री लक्ष दवरचें. because it carries a wrong narratives altogether. आता 2 रो ferries घातिल्ले आसात and there were 6 conventional traditional ferries operating on that route. आज जर पळयलं जर जायत जाल्यार आमचे थंय जे कम्युटर्स आसात ते 30% वाडलेले आसात. एक म्हणजे पयलीं हार्डली 1 or 2% महिला येताल्यो व्हेकल 4 व्हिलर्स घेवन. आयज ती ते गुणावपाचे. पयलीं कोणी रिस्क घेनाशिल्ले की रिवर्सान काडचे पडटाल्यो, ती खड्डो जातालो. आयज स्मूथ हे जाल्ले कारणान 4 व्हिलर 30% वाडल्यात, 2 व्हिलर 40% वाडल्यात, पॅसेंजर्स वाडल्यात. तूं सांगता ते बरोबर आसा की थंय पीक आवर्स जेन्ना सकाळ फुडें 7:30 ते 10:30 पर्यंत पीक आवर्साचेर जे त्रास जाता. आमी थंय एडिशनल फेरीज परत एक फावटी रोपीन केल्ले आसा. आनीक जाय जाल्यार आनीक करतले. एवरीथिंग इज मुवींग स्मूथली. आमी परत जाय जाल्यार ते करतलेच. पूण एक गोष्ट लक्षात दवरात की पयलीं आमकां ह्या रुटाचेर सादारण ते 6,000 रुपया पर डे इन्कम जातालें. आयज ते 30,000चेर गेल्ले आसा. 30,000 म्हणजेच आमकां एक वर्साक 1 कोटी इन्कम मेळपाक शकता. पयलीं 18 रुटाचेर 32 फेरीज घेवन आमकां 56 lakhs इन्कम येताले. आमी 76 crores ताजेर मोडटाले. आमी बारीकशे वाडयले आसा ते 30 रुपये केले. 10 रुपये आसा पळय न्ही ते ताणें जर पास काडलो जाल्यार तो 15 रुपये जाता. म्हाका सांगात 4 व्हिलराक 15 रुपया एक ट्रिपीक वचपाक कितें त्रास जाता. रासर विरेश बाबू एक मिनिट विरेश बाबू एकच मिनिट मागीर उलय एक मिनिट. आता जायते फावटी तुम्ही पळयतात की त्या फेरी बोटीन भितर वतात आणि व्हिडिओ सर्क्युलेट करतात. त्या वॉशरुमान गेल्ले ते वॉशरुमाक कोण तरी पयलीं कितें तरी करून येता आणि ताच्या नंतर एक मनीस थंय वता आनी वॉशरुमान भितर 2 मिनटां रावता आणि मागीर तो व्हिडिओ फ्लॅश करता. इतकी जर त्या वॉशरुमान घाण आसा जर जाय 2 मिनटां तो थंय कितें करतालो भितर. दुसरी गजाल आसा ते सीट पळया तुमी. तूं सीट पळय दाखयता तो सीट काडून ते अशी उलटी मारता ते परत सीट उबी रावता परत मारता उलटी रावता. तुमचे हांव सांगता जे कोण व्हिडिओ काडटा तुमचे डायनिंग टेबल घेवन परत आपल्यात ते उबी रावतले जाल्यार पळयात. म्हणजे मुद्दाम जावन खंयची नवी फेरी जी हाडटा पळय न्ही ती कशी वायट. कारण असेंब्ली चल्लेली आसा. असेंब्ली भितर कितें तरी सरकाराचो नवो इनिशिएटीव आसा ते कशें फेल्युअर जावप हे आमकां दाखोवन दिवपाचो हो प्रयत्न आसा. जर स्पीकर सर ऐकून घेतले ऐकून घे विरेश बाब. आता परत मिनिस्टर वचून तो फ्लश करपाक आमकां थोडी डिसिप्लीन unsafe condition of then you report. Anybody in the house, anybody in this house has experience
Anybody has experienced these services? तुम मुद्दा एक फाटी वच आणि फाल्यां परत लोकांक सर्विसाक लागता जाय आणि लोकांक सर्विसाक कितें 10 रुपयाचे तुम्ही 30 रुपये केल्या 30 रुपये करपाक एक मिनिट लेट मी आम्ही पंचायती भितर काउंटर घाल्ले आसा जे कोणाकय पास काडपाक पास काडपाक आम्ही पास काडपाक एक सेंटर आम्ही फेरीबोटीचेर तुमकां पास काडपाची फॅसिलिटी दिल्या सगळ्यांक लागता पंचायतीन भितर फॅसिलिटी दिल्या सर्विस फ्रॉम पब्लिक सेक्टराक लागता कदमाची रेट वाडयली सेम सिच्युएशन मॉडल करता Because sir, this is a zero hour. Sir,